प्रकाश वेळीपान उठा संदर्भात केल्ल्या विधानाचो केपेच्या भाजप मंडळान खर निषेध केला। प्रकाशान केल्ल्या विधानान आदिवासी समाजाचो अपमान जाला। उठा ही तांच्या मालकीची संघटना न्हय अशें भाजपाचो फुडारी प्रभाकर वेळीप सांगता। उठा ही सगळ्या आदिवासी संघटनांची शिखर संघटना न्ही, ती आमी 14 जाणांनी एकठांय येवन स्थापन केल्ली आमची वैयक्तीक संघटना अशें विधान प्रकाश वेळीप हांणी केल्लें। प्रकाश वेळीपाच्या ह्या विधानाचो केपेच्या भाजप मंडळान खर निषेध केलो। प्रकाश वेळीपान केल्ले विधानान पुराय आदिवासी समाजाचो अपमान जाला। उठा संघटना तांच्या वैयक्तीक मालकीची न्हय तर पुराय समाजाच्या लोकांची आसा। एसटी समाजाच्या माध्यमांतल्यान प्रकाशान वेगवेगळी सरकारी पदां घेतिल्ली असो आरोप प्रभाकर गांवकरान केला। हें जाला तेजे रजिस्ट्रेशन जे आसा ऑथरायज केल्ले श्री प्रकाश शंकर वेळीप हाका ऑथरायज केलो रजिस्ट्रेशन आनी नांव आसा ती मुद्दम तुमकां पेपर मेळटले। प्रकाश शंकर वेळीप हो असो एक नामदेव फातर्पेकर, पिटर गामा हो आमचे मदीं नांव, आनंद गावडे हो आमचे मदीं नांव एक्सपायर जालो, नारायण कुंकळीकर, उदय गांवकर जो डेप्युटी डायरेक्टर जाल्लो आसा, अनिल मुरगांवकर, मागीर गंगू कुट्टीकर उर्फ सुभाष कुट्टीकर, गोविंद शिरोडकर, इमिडियो डिकोस्टा ना एक्सपायर, रवींद्र गांवकर, आंतोनियो फर्नांडीस एक्सपायर्ड, सुनीता मुरगांवकर आणि पुंडलीक गांव हे ते 14 लोक ह्या उठा UTAचे साक्षीदार आसात। खंय आसा हेजे असोसिएशनचें नांव? आमचे कडेन तें कॉन्स्टिट्यूशन आसा, नोवेर इट इज मेन्शन। सो आय स्टँड बाय म्हाजी जे कितें हें आसा की इट इज नॉट हे जे आमचे बायलॉस आसात त्या बायलॉसाक आमी म्हणटात खंयच्याय असोसिएशनाचें नांव ना। सो इट इज द बॉडी ऑफ 14 जे आतां नांव सांगलां त्या लोकांची बॉडी आसा। जो काही सरकाराच्या अगेन्स्ट जो कितें स्टेटमेंट काडलो आसा उठा संदर्भात तेजो आमी भारतीय जनता पार्टी केपी मंडळ म्हणून ताचो निषेध करता। कारण भारतीय जनता पार्टी म्हणूनच आयज आमकां जो एसटीचो स्टेटस किंवा बाकीची ज्यो बेनिफीट मेळटा ते भारतीय जनता पार्टी म्हणून मेळटा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आमी वेळोवेळी सांगता 2003 सालाक आमकां एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो, त्या वेळार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आशिल्लें। तेजे नंतर 2012 सालान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आशिल्लें त्या वेळाचेर जितली येवजण्यो जाल्यात त्यो त्या वेळाचेर जाल्ल्यो आसा। तेजे नंतर आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा ते आतां पार्लमेंटान आसा, एक काही स्टेटमेंट आसा की आपल्या मुळे हें सगळें जाल्लें म्हणून आसा। पण म्हाका एक दिसता की उठा जेन्ना सुरवात जाल्ली त्या वेळाचेर आमी कॉलेजीन वताले, तेजे नंतर 8 सालान आमी सक्रीय त्या हातून पार्टिसिपेट जाले किंवा विधानसभेचे मोर्चा म्हणात, बाकीचे पणजे म्हणात किंवा बाळेचें आंदोलन म्हणात, हातून आमी सक्रीय आशिल्ले। सक्रीय एक्टिव्हली आमी हजारांनी भुरगे काम करताले। त्या वेळाचेर आमकां काल तेगेले तेंचे कितें उलयलां तितून एक आमकां अजापाची गोश्ट समोर आयली की उठा जी आसा ती म्हणटा फक्त 14 लोकांची आनीक ह्या सादारणसो आज एसटी समाज जो गोंयांत रावता त्या समाजाक तेणें आयज एक इन्सल्टिंग असो अपमान केल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।